आयची अपडेट म्हणल्यार पावस भरपूर पडत आसा हांगा, तशेंच केसीस बी वाडलेले आसात. मेन सांगपाचें म्हणल्यार जे टेस्टिंगा लोक येतात एक 100 सुमार 100-150 सुमार लोक येतात, तितून भितरले ऑलमोस्ट 80 सुमार हांगा टेस्टिंगा पॉझिटिव्ह मेळटात. तशेंच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार मार्केटान जे सिरियसनेस जाय आसलेलें तशें सिरियसनेस ना हांगा. म्हणल्यार लोक एसेन्शियल सर्वीस म्हणून जी ओपन केली शॉपां तशी न्ही, सगळीच शॉपां ओपन जाल्ली आसात. पूण एक बरी गजाल दिसून येता कितें, एक नंतर मात सगळी शॉपां बंद जाल्ली आसता. तशेंच आमी पळोवपाक गेल्यार लोक जे मार्केटां येतात ते भाजी व्हरपाक येतात, ते थंय गर्दी करतात. तशेंच नुस्त्या कडेन गर्दी करतात, तशेंच जे चिकन स्टॉल्स आसा थंय बी गर्दी करतात. म्हळ्यार लोकां भितर सोशल डिस्टन्स ह्या त्या टायमार दिश्टी पडना. डायरेक्ट लोक मार्केटां येतकीर आपल्या सामान जे नॉर्मल घेता तशेंच घेवपाक लागलेले आसात. तशेंच आमी वॅक्सिनेशन ड्रायव पळोवपाक गेल्यार कुडचड्या भितर आज असोल्डा पंचायतीन वॅक्सिनेशन ड्रायव जाल्ली आसा. तशें केपें एरिये भितर आवेडे पंचायतीन ड्रायव चालू आसा आनी लोकांनी विलिंगली लोक वचून वॅक्सिन घेता हांगा. मेन सांगपाचें म्हणल्यार ह्या खेपे कमी जाता, कारण कितें लोकांनी ऑलरेडी वॅक्सिन घेतलेलें आसा. म्हणटकीर ह्या खेपे 100 बीन लोक वॅक्सिन घेता. लोकांक बरें जालां पंचायती लेवल दितकीर लागीं आसा म्हणून वॅक्सिन घेवपा हें. तशेंच आज हांगचो जो झेडपी आसा शेल्डेचो ते सिद्धार्थ गांवदेसाय तेणें आपल्या एरिये भितर असोल्डा पंचायत, शेल्डे पंचायत आनी आवेडे पंचायत 3 पंचायत ताका येतात. त्या पंचायतीन ताणें सॅनिटायझर कीट मशीन दिलेलें आसात ऑटोमॅटीक. म्हणल्यार ज्या घरांत जो पॉझिटिव्ह नाजाल्यार आयसोलेटेड जे लोक आसलेले ते डेस जाले म्हणटकीर तेणी हे पंचायती येवन वॅक्सिन हे कीट घेवपाचें आनी आपल्या घरा सॅनिटायज करपाचें अशी ताणें एक आयडिया सुचोवन ताणें एक डोनेट केलेलें आसा गिफ्ट कीट हें. आनी हें एक बरी गजाल आसा, कारण म्हणल्यार लोक हांगा आपल्या घर सॅनिटायज करपाक जेन्ना फायर ब्रिगेड आपयतात म्हणल्यार ती फायर ब्रिगेड पावना थोड्या घरांनी, जेन्ना हें कीट अशें आसा जें डायरेक्टली वचून ऑटोमॅटिकली डायरेक्टली सॅनिटायज करपाक मेळटा. आनी एक बरी गजाल फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. म्हणल्यार लोकांनी हेजो पुरेपूर फायदो घेवचो आनी तेणें तशेंच सोल्युशन दिलें, जें सोल्युशन लागता तेंय तेणें ऑलरेडी दिलें आसा त्या टायमार. तशेंच आमी सांग्यावयली अपडेट पळोवपाक गेल्यार सांग्यार बीन मार्केटान सेम पोजिशन जे कुडचडे आसा तशेंच सांग्यार गर्दी पडलेली आसा. म्हणल्यार कितें एक नंतर मार्केट बंद आसता. तशेंच आमी जेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यार खूब जाग्यांनी पयल्यार लायट गेल्ल्यो, करंट नासलेलो, कित्याक झाडां पडलेलीं, खांबे पडलेले. आनी काजूर कल्ला ह्या गांवां भितर सुमारे 10 दीस जाले हांगा लायटीचो प्रॉब्लेम आसलेलो. आनी अशें आयकूं येयलें आमकां जो सुभाष फळदेसाय एक्स MLA वॅक्सिनेशन ड्रायव म्हणल्यार लोकांक सांगपाक भोंवतालो तेका दिश्टी पडोन येयलें काजूर जे कल्ले गांवां आसा त्या गांवां भितर लायटच लोकांक मेळना म्हणून लोकांनी तेची मागणी केल्ली. त्या प्रमाणे ताणें इनिशिएट रोल घेवन तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सगळी जे जेई तेणी मुखार सरोन आनी जे लायनमॅन आसा तेणी मुखार वचून पर 2 दीस तेणी काम करून तेंकां सगळ्यांक नवी खांबे घातले. तशेंच लोकांनी थंयच्यान आपूण पर्सनली येवन झाड मारलीं. थंय अशें करून तेंकां कल्ले गांवांत 2 दीस 12 दिसांनी लायट मेळिल्ली आसा. तेणी बी बरी एक दाखयली इनिशिएट रोल. म्हणल्यार कितें गांवचे लोक बीन मुखार सरतात. जेन्ना एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी मुखार येता आनी काम करपाक सोदता जाल्यार गांवचे लोक तुमकां मदत करपाक तयार आसा अशें बी ताणें दाखोवन दिलेलें आसा. तशेंच आमी एक आनीक बरी गजाल आयकूं येयली आमकां, जेन्ना वॅक्सिनेशन ड्रायव म्हणटा तें सगळी पंचायती एरिये भितर जाता त्या टायमार खाजूर हो गांव आसा तितून ते इंटरनेट सेवा ना आनी लोकांक थंय नेट मेळना. आनी म्हणटकीर ह्या टायमार वॅक्सिनेशन ड्रायव जे करपाक तांकां नेट फेसिलिटी मेळना ना. लोक ते एरिया अशी आसा ज्या एरिये भितर खंय येवपाची हो एक परिस्थिती आसलेली. पूण हांगा एक असो मनीस आसलेलो तो गांवचो जोलपो आमोलकर म्हणून, तेणें आपल्यालें आख्खें घर दिलें वॅक्सिनेशन ड्रायव करपाक लागून. कित्याक तेगेल्याच घरा भितर थंय एकच रेंज मेळटालो पॉयंट आनी भुरगीं तेगेल्याच गांवां तेगेल्याच घरा कडेन येवन शिकताले. म्हणटकीर ताका लागून तेका रेंज त्या पॉयंटार मेळटा म्हणून तेणें आपल्या घर दिलें आनी आपल्या घराचें सामान कितें आसा तें सेपरेट करून फूल घर तें वॅक्सिनेशन ड्रायव घेवपाक दिलें. आनी थंय सुमारे 200 लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलें आसा. आनी तेणें देन आफ्टर थंय आख्खें तेका सॅनिटायज करून घर दिलेलें आसा. एक बरी गजाल आसा. लोक मुखार सरोन काम करपा लागून मुखार सरोन लोक आपूण स्वताहून आपल्या घर दिवप ही बरी मोठी गजाल आसा. तशेंच म्हाका आयकूं येयलें त्या प्रमाणे सुभाष फळदेसाय एक्स MLA तेणें तेगे सत्कार केलेलो आसा म्हणून आमी आयकलें आसा. आनी एक बरी गजाल असली मनशांचो सत्कार करपाकूच जाय. कित्याक जे आपल्या स्वताचें घर लोकांक वॅक्सिनेशन करपाक दिता, लोक हांगा कोण पॉझिटिव्ह आपल्या घरा येयत म्हणून लोक भितात, पूण हांगा सद्दां स्वताचें घर दिता ह्या मनशाचो सत्कार अशें जावपाकूच जाय. ही आयची अपडेट आसा.